आज आम्ही बागा हिलाचेर येयलेले आसा आणि बागा हिल गेले 4-5 वर्सां आम्ही प्रोटेक्शनाक झगडटा. फाटली जी ओडीपी येयली त्यातून बागा हिलाचेर अशें कितें चेंजीस केल्लेले आहा ताका लागून आमी खूब झगडले. एक व्हडली रॅली केली, प्रोटेस्ट मिटींग केली जाका मोर दॅन 500 पीपल आसले. लोकांनी आपणाचो आवाज उठयलो. पण ह्या बागा हिलाक लागून आमी पेटिशनूय फायल केलें. पूण जेन्ना हांगर जेन्ना डिस्ट्रक्शन चालू आसलें तेन्ना तेन्ना येवन आमचे लोकल्स आमच्या वांगडा येवन आमी बंद केल्लेले आसा. बागा हिल हो असो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा ज्या जाग्यार मोर दॅन 36 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स. हांगर बर्ड वॉचिंगाक ट्युरिस्ट येताले. फॉरेनरांक जाल्यार तो एक हॉटस्पॉट आसलो बर्ड वॉचिंगाक. झाडां तरेतरेची असली, मेडिसिनल प्लांट असली. पण आयज ह्या बागा हिलाची अशी परिस्थिती जाल्या की बिल्डर लॉबीन आपणाचे सेल्फ इंट्रस्टाक लागून ही सगळी बायोडायवर्सिटी जी आसा पळय ती काबार केलेली आसा. झाडां सगळीं कापल्या, मेडिसिनल प्लांट कापून ती जळयल्या. तरी आसतना आयज ते खंयसरूच स्टॉप करिना. बागा हिलाचेर आमी एक प्रोटेस्ट मारलेलो. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक सांगलेले, सीएमाच्या पर्यंत हे मॅटर पावलेले. जे पयलींची ओडीपी 2025 जी कलांगूट कांदोलीम ओडीपी 20 जी नोटिफायड जाल्ली त्या हेचेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेले. मागीर एक गव्हर्मेंटान आमच्या एक हे केलो की पॉलिटिकल स्टंट केलो. एक म्हणू लागले ओडीपी आमी विड्रॉ करता ती सारकी ना. त्या स्टंटाचेर लोकांक अशें दिसलें बाबा खरेंच हो गव्हर्मेंट परत येयला पळय ती ओडीपी सारकी आनी करेक्ट करतली म्हणून. पण आयज जी ओडीपी तेंच्यांनी परतून रिवायव करून भायर काडलेली आसा पळय तितून अशें दिसता की इट इज गॉन बॅड टू वर्स्ट, अ डेंजरस टू यूथ. इट इज बिकम द हब फॉर ऑल द ड्रग एडिक्ट्स बिकॉज एक्सेस इज व्हेरी स्मूथ. जाय तशें फुडें वचूं येता, गाडयो घेवन रावूं येता. अँड सर्टनली इवनिंग टायम आमी लास्ट टायम एक अंजुना पुलिसां कडेन मागलेलें बाबा तुमचो कोण तरी इवनिंग टायम एक हांगर पेट्रोलिंग करचें म्हणून. पण तरी आसतना म्हाका दिसना हांगर सारकें पेट्रोलिंग जाता. बट हांगर फकत पिकनिक जाता, इवनिंग टायम कपल्स येता, ड्रग एडिक्ट्स येता. हितून क्रायम्स वाडपाची शक्यता. ज्यो पयलींच्या ओडीपीन एक काही प्लॉट्स असले ते चेंज फ्रॉम द ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. आणि ती कित्याक लागून सेटलमेंट करता ते तेंकाच खबर आसा. पण आतांचे ओडीपीन आसा पळय वो बागा दोंगरूच म्हणून न्हू. यू टेक बॉम्बियाज, यू टेक सिंकेरीम हिल, सगळे जे हिल्स आसा पळय तेका फकत पेंट केल्लो आसा टोटल. पयलींची ओडीपीन एक सर्टन पीक एंड चूज केल्लेले. पण आता प्रत्येक गोष्टीक तेणी पेंट केल्लो आसता विदाउट थिंकिंग बाबा एका इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन कितें आसा. सध्या आमचे कडेन बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो ना. वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी हे आमचे कडेन ना. तरी आसतना जर तर आमी पेंट करून सगळें सेटलमेंट करून व्हडले व्हडले कॉन्क्रीट जंगल तयार केले तर आयज आमकां जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो मेळना पुरेपूर तो फुडें कितें जातलो. ह्या हेचेर म्हाका दिसता दीस इज टोटली हॅपहॅझर्ड वे ऑफ प्लॅनिंग. अँड जे प्लॅनिंग कितें केलां पळय दे हॅव नॉट यूज द प्रॉपर फ्रेम ऑफ मायंड टू डू अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे एक नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून तेंच्यांनी मार्क केला. आता नो डेव्हलपमेंट स्लोप ज्या जाग्यार मार्क करता पळय थंयसर तेका डेव्हलपमेंट कसलेंच येवपाक जायना. एक नॅचरल कवर म्हणून मार्क केला, थंयसरूय कांय येवपाक जाय. पण आतांचे ओडीपीन पळोवशी ते नो डेव्हलपमेंट नॅचरल कवर सोड, नो डेव्हलपमेंट सगळ्या कडेन आपणाक जाय तशें तेंच्यांनी सेटलमेंट करून उडयलें. आनी इतलेंच न्हू टू फॅसिलिटेट द कन्स्ट्रक्शन अँड गीव द स्पेस टू द बिल्डर्स तेंच्यांनी कितें करता ह्यो आतां रस्तो पळय आसा हो रस्तो तेंच्यांनी केला. हो रस्तो न्हू ही पांय वाट अशी तेंच्यांनी तेका कनेक्टीन वयरसून सकल रस्ते देंवयले ऑन द न्यू ओडीपी. एक डिमार्केट करून हे कोणाक लागून हे लोकांक लागून न्हू. दिस इज ऑल
इन द बेनिफीट ऑफ बिल्डर्स. आमचे जे वेस्टर्न घाट्स आसा, बाकीचे हे हिल्स आसा ते प्रोटेक्ट करा, सो दॅट एक प्रोटेक्शन लायन मेळटली खंयसर तरी. पूण ते म्हाका दिसता ते टोटल निग्लेक्ट केला हेंच्यांनी. गव्हर्मेंटान खंय ना खंय हेचेर विचार करून हेचेर एक्शन घेवपाची आनी हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाची आयज शक्यता आहा. तेन्ना जर आमी हे करिना, जर हे आमी पर्यावरण, जर आमी हे एनवायरमेंट आमचे विलेज एंड कोस्टल एनवायरमेंट सांबाळयना जाल्यार खंय ना खंय ते फुडल्या येता त्या काळान एक सुनामी येवपाची शक्यता आहा आनी दे वील बी द लायफ लॉस. जेन्ना पयलींची ओडीपी सुद्दां केल्लेली पळय तेन्ना सर्टन ऑफिसर्स आसले, तेंच्यांनी मागीर कितें केली, रिव्ह्यू कमिटी केली. रिव्ह्यू कमिटीनी तेच ऑफिसर्स जेंकां पळय सांगता बाबा ती ओडीपी सगळी डिस्ट्रक्टिव्ह आसा म्हणून सांगता, तेच ऑफिसर्स येवन रिव्ह्यू कमिटीन बसून परतून दुसरी ओडीपी तयार केली. आनी इट इज गोईंग अ बॅड टू वर्स्ट.